करंजाळे दर्यादेगेर थळाव्या नुस्तेमाऱ्यांक विश्वासात घेनासतना आयतारा खाजगी इव्हेंट आयोजीत केल्लो। इव्हेंट सुरू करपाक परवानगी दिल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन रापण करपी नुस्तेमाऱ्यांक लुकसाण सोंसचें पडिल्लें। ह्या इव्हेंटाक परवानगी दिल्ल्यान दर्यादेगेर थळाव्या पारंपारीक नुस्तेमारांनी बोवाळ घालीत हो इव्हेंट बंद उडयल्लो। ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आमदार विरेश बोरकारान नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाक निवेदन दीत ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी जावची म्हूण मागणी केली। सगळे स्पोर्टिंग ऍक्टिव्हिटीज चालू केली आणि त्या टायमार सगळ्यांनी ओपोज केल्यानंतर बोवाळ जालो, लोक येयले, त्या टायमार ते स्लो जाले। पण हेजो जो फिशरीज डिपार्टमेंट तेन्ना जे फिशरीज डिपार्टमेंट हेज्या बाबतींत प्रोग्राम जायना हे विचारपाक लागून मुद्दम येयले आनी तेंच्यानी आमकां क्लियर आन्सर दिलें की तांकां मातूय खबर जाली। ते म्हणले परमिशन जे आसा ते जीसीजेडएमए दिल्ली आसा। आतां जीसीजेडएमए परमिशन दिल्या कोण प्रायवेट कंपनी आसा त्या सांगतात की ऑलमोस्ट 1 लाख सुमार आमी पे केल्लो। आतां कितें जाल्लें आसा जेन्ना आमी हांगा येयले आनी जो डायरेक्टर आसा डायरेक्टर विचारलें की बाबा ही परमिशन कशी ग्रांट तेन्ना ती सांगतात की आमकां तेजेर अथॉरिटी ना। आमकां एक ऑफिशियल गॅजेट दाखयलें आनी त्या गॅजेटाचेर क्लियर कट हें केल्लें आसा तांकां हेजेर अथॉरिटी ना। जाल्यार न्यू गॅजेट काडटा पयलीं कित्याक ते एनओसी ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटाची गरज आसली। आता एनओसी ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट इव्हेंट जावं आमी कितें ऑर्गनायज वॉटर स्पोर्ट्स ऑर्गनायज करता जाल्यार तांकां एनओसी घेवपाची गरज ना। म्हणल्यार हें अशें जालां की 2022 हें गॅजेट काडलेलें अशें जालां की फाल्यां कोणूय येयलो दिल्लीच्यान येतलो आपणाक म्हणटलो ह्या बिचाचेर इव्हेंट करपाक जाय, आपणाक म्हणटलो हे फिश ब्रिडींग एरिया आसा थंय इव्हेंट करपाक जाय जाल्यार तो येवन बिनधास्तपणे जीसीजेडएमए जावं टुरिजमाक हें करून ते करपाक शकता। आणि इथून जो स्टँड टुरिझम डिपार्टमेंटात सॉरी फिशरीज डिपार्टमेंटात काय स्टँड ना। करंजाळे दर्यादेगेर आयोजीत केल्ल्या ओशनमॅन इव्हेंटा विशीं थळाव्या नुस्तेमाऱ्यांक वा नुस्तेमारी खात्याक कांयच म्हायती नाशिल्ली। निदान खात्या कडल्यान तरी एनओसी घेवपाची आशिल्ली अशें नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकान सांगलें। मजगतीं योग्य ती परवानगी घेनासतना इव्हेंट आयोजीत केल्ले खातीर पर्यटन खात्यान मुंबईच्या कपिल अरोरा हाका 50,000 दंड घालून हो दंड 15 दिसां भितर भरपाची शिटकावणी दिल्या। I have sought a report from the fisheries officers at the block level. I will put up whatever report comes to the government for them. See we will write to the GCZMA if they have given the permission and tell them that this particular area at Karajale is for fishermen because they are doing rampon fishing there, traditional fishermen. So breeding area, notified, it is not notified by the department, but it will be notified under the GCZMA, the fish breeding sites. So that is already given to the GCZMA also. The fish breeding. Beach events, no one takes permission from us. See, even if we give an NOC, it is always with the interest of the fishermen that they should not hamper any fishing activity. Bureau Report, Gomantak TV.